जाफराचो खुनूच जाला आणि पुलिसांनी तांचें काम योग्य पद्दतीन करचें म्हूण जाफराची फॅमिली म्हणटा। चेडो आतां मरून 11 दीस जाले आज पासून आमकां कितें सांगोंक ना की कितें जालां कशें जालां पळय तें। म्हाजो चेडो ते दिसा बरे भाशेन जेयला आनी बरे भाशेन गेला कामाक ते दिसा, पूण आज पासून की कितें कळोंक ना की म्हाका म्हाज्या चेड्या वांगडा कितें जालां पळय तें। आमी पुलिसांक रिक्वेस्ट करता की मातशें कितें पळय तें आमकां सांगून दिया की कितें जालां पळय तें, म्हाज्या चेड्याक न्याय दिया म्हणून। म्हाजो चेडो कोणा वांगडा चडसो भावना आसलो, म्हाका इतलें खबर ना की म्हाज्या चेड्या वांगडा कितें जालां पळय तें। तुमकां न्याय मेळटले केन्ना म्हणून आमी विचारता की केन्ना न्याय मेळटले म्हणून। आमी गरीब मनशां, आमचे भशेन पावर ना कांय ना, आमी दीसभर जोडून सांजचे हाडून आमी खाता आहले मनशां। एकूच चेडो आसलो, आमकां न्याय जाय आनी आमकां कांयच नाका। म्हाका आनी फुडें तरी कळोंक जाय की जालें कितें चेडो म्हणून। एकटोच आमी हेच आसलो। विचारता की आमी कितले दीस म्हणून अशें विचारताले म्हणून, कोणाक विचारताले जालें कितें म्हणून। तेंचें काम तें सारकें करून आमकां बेश्टो आमकां न्याय दिवनी की जालें कितें, कोण केलें तें बेगीनशे बेगीन धरात आनी तांकां जें मेळपाचें आसा सजा तें दिया। चालू आसा म्हणून सांगल्या सगळ्यांक। आपण तुमचे कॉल रेकॉर्ड बी काडल्या, इन्क्वायरी चालू आसा, तुमकां सांगता म्हणून सांगल्या। तुमकां हेजे पयलीं केन्ना आपयल्लें? प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते।